नमस्कार. येवकार दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकाराचे येवकार. खबरो विस्तारान. चिंबल जंक्शनार बुधवारा राती अपघात. मोटार उमथी. कुडणेचो आकाश नायक म्हणटा तो किरकोळ जखमी जाला. रस्त्यार खंय मोटारीची ऑयल लिकेज जाली. उजो पालवपी दळ घडणूक थळार पावले. सुदैवान जिवीतहानी ना. इंडिया म्हणून आमकां कॉल दिला की मोबायल पडल्या म्हणून हांगासर नियर चिंबल जंक्शनाक चिंबल म्हणून आमी टर्न आमी गाडी इमिजिएटली येता जाल्यार आमी पळयता जाल्यार हांगासर गाडी टर्न जावन पडल्या आनी तो ड्रायव्हर मातशें लागला पूण अशें आमकां पीएसान बी आमकां तेंच्यानी सांगला काय इंजन काय जावंक ना तेका जंक्शन शिफ्ट केला स्कॉडा गाडी ती. आमी मागीर ती माती काडून वलीचेर बी मारले आनी मागीर गाडी आतां आमी हें केल्या आमची ट्रेनीची वीज लावन टर्न करून गाडी घेवन गेल्या. गाडयेन कोण आसलो, कोण चलयतालो, नांव आसा? गाडी एक्टर आसलो तो नांव तेजें आकाश नायक. आकाश नायक. रेजिडन्स कुंडई. टीबी मुक्त भारत अभियाना अंतर्गत गोंय टीबी मुक्त करपा पंचायत पावंड्यार टीबीचे तपासणी जातली. टीबी एक्सरे मशीन घेवपा मान्यताय दिल्या. बुधवारा मुख्यमंत्र्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत आनी भलायकी अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. बसकेंत हो निर्णय. मजगतीं मानधन वाडोवपाचे म्हूण ज्युनियर रेजिडेंट डॉक्टरांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी. राना हक्क कायद्यासकल 150 सनदी तयार आसात. 9 जूनाक दितले म्हूण मुख्यमंत्री सांगले. 19 डिसेंबरा मेरेन 10,000 लोकांच्यो केसी निकालात काडपाची मोख दवरल्या. जिल्लोधिकाऱ्याचे पावंड्यार पेंडींग आशिल्ल्यो केसी रोखडेच निकालात काडटले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला. सनदी ज्यो आसा पयलीं 150 सनदी रेडी आसा. परवा 9 जुनाच्या फोंड्यांतल्या कार्यक्रमान 150 लोकांक आमी सनदी ह्यो वांगडाच दिवपाच्यो आसा. त्या कार्यक्रमान तांच्यांनी येवन आपल्यो सगळ्यो सनदी ज्यो आसा पळय न्ही त्या सगळ्या लोकांनी ह्यो सनदी घेवच्यो. एकंदर पुराय शेड्यूल हो अशा पद्दतीत फिक्स केला आनी बल भावाक आनी बाकीच्यांकूय बी ज्यो सनदी दिवपाच्यो आसा फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या प्रमाणे त्यो फक्त आनी फक्त म्हाज्या सरकाराच्या टेन्युअरांत 10,000 क्लेमी पैकी पयलीं 806 दिल्यो. आतां 150 सुमार दिता आनी 19 डिसेंबर पर्यंत 10,000 लोकांचे इश्यूज सॉल्व जातले हें हांव सामकें ठामपणे सांगूं शकता. इतके बऱ्या पद्दतीत आमचे कलेक्टर आनी इन्क्लुडींग ट्रायबल डिपार्टमेंट हें खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हें करीत आसा आनी म्हाका खात्री आसा आमी ज्यो टार्गेट्स डेट प्रत्येकाक ज्यो ठरोवन दिल्या त्यो टार्गेट डेट जे आसा पळय न्हू ते कंप्लीट करतले आनी तेंच्यो सनदी ज्यो आसा ह्यो सनदी तांकां मेळटल्यो हाची म्हाका खात्री आसा. रिजेक्ट जाल्या म्हणजे त्यो फॉरेस्ट लँडान ना, त्यो रेव्हेन्यू लँडान आसा. आमी इन फ्युचर म्हणजे रेव्हेन्यू लँडाची कितें पॉलिसी आसतली थंय तेंचे घर बीर आसत जाल्यार त्यो अकॉर्डिंग टू द रेव्हेन्यू लँड पॉलिसी तेंच्यांनी एप्लाय करता. उबाळ्याच्या सुटयेच्या ब्रेका उपरांत शाळांनी किलबिलाट नवे शिक्षण वर्स सुरू जाले. बुधवारा सावन शाळांचे वर्ग परत सुरू जाले. नवे बॅग, पुस्तकां, नव्यो युनिफॉर्म, जोती चोडोवन भुरगीं स्कुलांनी. नवे क्लासींचे नवे धडे. स्कुलांच्या टायमार पावसानूय हजेरी लायली. सरकार NEPच्या पावंड्यार लागू करता. विद्याप्रसारक प्राथमिक विद्यालय आणि विद्याप्रसारक हायस्कूलच्या वतीन आयज या नवीन शैक्षणिक वर्षात त्यांच्यानी ॲडमिशन आमच्या शाळेन घेतला त्यांचे एक स्वागत आम्ही एक त्यांचे ओवळणी करून फूल दिवन तांकां जे तोंड गोड करून त्यांचे आम्ही स्वागत केल्लें आसा. अशें वर्साच्या वर्सा आमी चालू आसता आमचे. त्या निमतान आयज आमचो शॉर्ट असो कार्यक्रम आमी केल्लो आसा. त्या निमतान हांव सगळ्या भुरग्यांचे सगळ्या पालकांचे हांव शाळेच्या वतीन PTA वतीन आनी मॅनेजमेंटच्या वतीन हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. आजचे सगळे एकेडमीक इयर एक्चुली एप्रिलानूच स्टार्ट जाल्ले, मागीर मदीं वेकेशन जालें आनी आतां आमचे परत स्टार्ट जाल्लें आसा. सो भुरगीं सगळीं उमेदीन आज म्हणटा तशी की भुरग्यांची फेस पळय मॉर्निंगान आमी एसेंब्लीन पळयतालीं की भुरगीं सगळीं उमेदीन स्कुलान आयल्या. सो हें बरें दिसता. स्कूल आमी भुरग्यां शिवाय हांगा म्हणजे आमी स्कुलूच म्हणूं शकना. जेन्ना भुरगीं स्कुलान येता तेन्ना त्या स्कुलाक म्हणटा एक वेगळोच म्हणटा एनवायरमेंट जाता आनी आमकां स्पेशली म्हणटा टिचर्स म्हणटा पळय एज अ HM एन ऑल आमकां खूब बरें दिसता. शाळा सुरू जाल्यो मात पावस लागलो तरी अजून शाळांची रिपेरिंगाची कामां अर्दवट. ताळगांव मुळाव्या शाळेच्या अजून पाग्यार ना. तेवटेन मांद्रे आगारवाड्या वर्ग सुरू जाता मात अर्दवट.
कंत्राटदारांनी खंय एप्रिलांत काम सुरू केल्लें. सुशेगाद कामभार. पालक म्हणटात सरकारान लक्ष घालचें, भुरग्यांचे हाल जाता. मुख्यमंत्री म्हणटात 2 दिसां भितर तडीक लायता. आयज सावन गोंयांत शाळा सुरू जाली. मात शाळांच्या दुरुस्तीचें काम अर्दवट. ताळगांवच्या मुळाव्या शाळेचेर अजून छप्पर ना. आणि रुफींग हेजेर चल्लां, काम सुरू आसा आणि APWDन काम घेतलां आमचें आणि अजून पर्यंत काम जावंक ना, पावसा खातीर तें उरलां. आमी आतां सद्या शिफ्ट जाला कासादपो हॉल आणि हे हॉल आमकां दिवपाक पंचायत आणि MLA हांगाची जेनिफर मोन्सेरात तेणी आमकां मदत केल्या आणि काम बेगीन जातलें अशें कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा की 4-5 दिसांनी आमकां रेडी करून मंडे पर्यंत दितले म्हणून. तेवटेन आगरवाड्या मांद्र्या वर्ग सुरू, मात काम अर्धवट. हे काल तरी कंप्लीट जावंक आशिल्लें आनी सगळ्यान वर्स्ट पुटींग लायफ इन डेंजर, चिल्ड्रन्स लायफ इन डेंजर हो सगळ्यात म्हत्वाचो विशय आसा. आनी पॅथॅटीक कंडिशन जेन्ना हॅपझर्ड वे बोहळ बोहळ करून काम जेन्ना जाता ते काम केन्नाच क्वॉलिटी काम नासता. एक विंग चालू आसा, एक विंग कंप्लीट जावंकूच ना. आतां ते कंप्लीट जातलें ना हांगा सुरू जातलें म्हणजे भुरग्यांनी शिकप तरी खंय आनी शिकपाचें आयडियल कंडिशन आसा थंय काम चालू आसतलें. ठो 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 आवाज तरेतरेचे, विंडोज बसोवपाचे आसात. सगळे आतां पावस भितर येता. टॉयलेटीचं काम जे आसा ते आता टॉयलेट हे भर पावसान जे काम चालू केलां ते टॉयलेट सुद्दां सारकी ना. ही भुरग्यांक इन्फ्रास्ट्रक्चर जर सारकें ना जाल्यार खंयचे भुरगे खंयचे पालक आपले ह्या गव्हर्मेंट हायस्कुलान घालतले. खांडेपार फाटली 2 वर्सां मुळाव्या शाळेचेर कापोत. हे आमचे हांगा हे भुरगे प्राथमीक शाळेक हे भुरगीं शाळेक येतात. हे आतां 2 वर्सां जालीं ही ट्रिपाल अशेंच धापून 2 वर्सां जालीं आतां अशेंच धापतात आनी तशेंच हे सायडीचे ते शाळेचे वाशे आसा तेय गेल्ले आसा सायडीचे. ते हेजेर अशी की गव्हर्मेंटान हेजेर दखल घेवची. फाटल्या फावटी अशें आयकता की पालकांनी येवन खंय ती प्लास्टीक बांदलेली म्हणून. हय हे खरें तुजें उतर. आतां कोण एक्शन घेना न्ही, कोणाक पडलेलेच ना. आमी करूं शकता हेजे खरें न्ही. टिचर पळयता, शिकोवंक वयता. मजगती मुख्यमंत्री म्हणटात 2 दिसां भितर काम खंय पुराय करता. ओके तांकां थोड्याक दुसरे कडेन चार्ज ताका इंजिनियरांक पळयतलो ताका कितें सांगपाचें तें सांगतलो हांव. बट 4-5 हांव रिव्यू करीत आसा. 4-5 फक्त उरल्यात, ती 2 दिसाच्या भितर क्लोज जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बस्तोड्यात जोडप्याक मारपाच्यो केसींत पुलीस अधिकारी असल्यार ताका सस्पेंड करता. मुख्यमंत्री उलयला. म्हापशां पुलिसांनी केस करून आतां मेरेन 3 धरल्यात. उरिल्ल्या गँगाचो पुलीस सोद करता. पार्किंगा वयल्यान वाद जाल्या उपरांत सांजे 10 जाणांनी येवन जोडप्याक मारबडय केल्ली. बस्तोड्यात 10 जाणांच्या गँगान पार्किंगे वेल्यान वाद जाल्या उपरांत जोडप्याक बडयली. तांकां दुखापत जाल्या. पुलिसांनी FIR करून 3 उखल्ले. अटक केल्ल्या 3 म्हापसा JMFC कोर्टान 5 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या. उरिल्ल्या गँगाक पुलीस सोदतात. मारप्या मदीं कांय सरकारी अधिकारी आशिल्ल्याचो दुबाव. मुख्यमंत्री म्हणटात खंयच्याय पुलीस अधिकाऱ्याचे इन्वॉल्वमेंट असल्यार ताका सस्पेंड करता. पयले एसॉल्ट जाल्लो आसा 3 म्हयन्याच्या एक प्रेग्नंट बायलेचेर आनी त्याच्या घोवाचेर. ह्याचेर अशें कळलो की पुलीस इन्वॉल्ड आसा, एडवोकेट इन्वॉल्ड आसा आनी म्हापसा पुलिसां कडल्यान सद्या इन्क्वायरी स्लो आसा अशें कळलेलें आसा. हांव DYSP आनी PIक इन्स्ट्रक्शन दिता. कोण जर पुलीस बीन इन्वॉल्व आसत जाल्यार ताका सस्पेंड करता. हांव खरें सांगता. ओके आसना आसात जाल्यार सस्पेंड करता. आयज तांकां रिमांडाक फर्स्ट रिमांडाक प्रोड्यूस केल्ले आनी पुलिसांनी 7 दिसाचो PC रिमांड मागलेलो. एक्युजान एकले आपले कितें सबमिशन आसा ते कोर्टान केलें. हांवेनूय ऑन बिहाफ ऑफ विक्टीम जी बायल तेची इंजर्ड जाल्या, जी प्रेग्नंट आसली पळय, ती आतां एडमीट आसा हॉस्पिटलान. ऑन बिहाफ ऑफ वकालतनामा घालून हांव तिका अपियर जालो आनी तिच्या बिहाफार हांवें थोडे पॉयंट्स आर्ग्यू केले आनी आमचे दोगांयचे आर्ग्युमेंट्स आयकल्या उपरांत एक्युजाचे आनी म्हाजे तिणें ऑनरेबल JMFCन ताका 5 दिसाचो रिमांड दिला PC, जो 9 तारखेर एक्सपायर जाता. म्हाजे क्लायंटाचें म्हणणें आहा की 15 ते 20 जाण अनआयडेंटिफायड अननोन एक्यूज जातले. सो आतां 3 जाण अरेस्ट जाल्या. आनीक कोण को एक्यूज आसले वांगडा ते तांकां ह्या एक्युजां कडल्यान तेंची नांवां डिटेल्स काडूंक जाय, आयडेंटिफाय करूंक जाय आनी तांकां अरेस्ट करूंक जाय. आर्ग्यू केल्लो हांवें रिकवरी ऑफ वेपन्स आसा. वेपन्सांनी मारल्या दाणे आनी कितें कितें तुमी पयलीं कवर केला तेचेर तुमकां खबर आसा कितें वेपन्स इन्वॉल्व जाल्ले. सो ते रिकवरी ऑफ वेपन्स आसा. सो हे 2 मेन रिजन्स आसा. टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड करून ते एक्यूज कोण ते फायंड आउट करून आयडेंटिफाय जावंक जाय आनी रिकवरी ऑफ वेपन्स. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. केंद्र सरकार जाती निहाळ जनगणना मार्च 2027 सावन सुरू करता. दिल्ली सावन मिडियाच्यो खबरो. तशेंच जाल्यार 2027च्या गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेंत एसटींक मेळपी आरक्षण हुमकळटलें म्हूण चिन्ना. जम्मू काश्मीर आनी उत्तराखंड ऑक्टोबर 2026 सेन्सस सुरू जातलो. कास्ट सेन्सस पुराय डाटा येवंक 2 वर्सां तरी जाय.
ॲप टॅक्सीचे प्रुडंट आणि TTAGचो सोशल मिडिया पोल. TTAGच्या पोला प्रमाण 95% लोकांक ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय. प्रुडंटाच्या ट्विटराचेर 3,500 लोकांनी मतदान केल्लें. 94% लोकांक खंय ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय. प्रुडंटाच्या इंस्टाग्रामाचेर 13,000 लोकांनी मतदान केलां. 53% लोकांक ॲप बेस्ड जाय जाल्यार 47 लोकांक नाका. गोंयकारांक ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय की नाका ते विचारूंक प्रुडंट आणि TTAGचो सोशल मिडिया पोस्ट. निकाल आयलो ते प्रमाण TTAGच्या पोला प्रमाण 1,544 लोकांनी मतदान केल्लें. 95.8% लोकांक ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय. फकत 4.2% लोकांक ॲप बेस्ड टॅक्सी नाका. प्रुडंटाच्या इंस्टाग्रामा वेल्या पोला प्रमाण वट्ट 13,271 लोकांनी मतदान केलां. 7,006 लोकांक म्हळ्यार 53% लोकांक ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय. 6,265 लोकांक म्हळ्यार 47% लोकांक ॲप बेस्ड टॅक्सी नाका. प्रुडंटाचो ट्विटर पोल 3,373 लोकांनी मतदान केलां. वट्ट 94% लोकांक ॲप बेस्ड टॅक्सी जाय. designed a survey wherein we decided to test whether people wanted apps or not. A Google form was created and only 2 questions were put before the respondents. One is whether they wanted an app or no, and second is for their suggestion. This survey was released on 3rd June. This survey form was released on 3rd June, and till the morning of 4th June, that is till 10 a.m. on 4th June, we have received 1954 responses. Out of this 1954 responses, 96% have voted in favor of apps, whereas 4% have said they do not want apps. Based on this overwhelming response, which is also corresponds with surveys done by other organizations, I think it's very clear that the people of Goa want apps and the government should take this forward. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मंत्र्यांनी बेळगांव वचून म्हादय आंदोलना बरोबर रस्त्यार बसपाचें अशें तुमकां दिसता काय म्हूण WRDचो मंत्री सुभाषाचो प्रस्न. प्रकरण खंय कोर्टात, सरकार सिरियस. मंगळारा बेळगांवां म्हादय डायव्हर्जनाचे आड लोक आनी एक्टिविस्टांनी काडिल्ल्या मोर्चाचेर मंत्र्याची जाप. अभियान म्हणटा गोंयच्यान जाय तसो हालचाली जायना. बेळगांव पर्यावरण एक्टिविस्टांनी म्हादय वळोवची न्हय म्हूण मंगळारा मोर्चा काडिल्लो. हाचेर प्रतिक्रिया दीत गोंय सरकारूय ह्या विशयान तितलोच सिरियस आसा म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. लक्षात घ्या प्रोटेस्ट कमी तुम्ही अपेक्षित आम्ही मंत्री सगळे रस्त्यार बसपाचे ना. मंत्री बी न्हय न्हू, लोकांनी मात लोकांक खबर आसा आनी लोकांनी हाजे पयलीं मुवमेंट केलो आसतो कितले वर्सां. पूण म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपाक सरकार फावो ती पावलां मारिना म्हूण एक्टिविस्ट केरकर उलयलो. ज्या पद्दतीन कर्नाटक सरकार कायदे कानून जे आसा हे पायदळी तुडवून तेंच्यांनी कणकुंबी हांगासर कळसाचें काम पुराय केलें, ते आतां भांडुराचें काम करपा खातीर तेंच्यांनी सुरवात केल्लेली आसा. गोंयान सध्या ह्या प्रश्नाचेर सामकी सामसूम आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पेडणेकारांक म्हूण GMRन मोपा विमानतळार दिल्लो ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर 2 म्हयने जाले बंद आसा. सेक्युरिटी क्लियरन्स नाशिल्ल्यान कावंटर बंद. 2 दिसां भितर इशू तडीक लावयता म्हूण मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें, मात आजून मेरेन खंय बंदूच. आतां कॅबवाल्यांनी कावंटर सुरू करूंक 2 दिसांची डेडलायन दिल्या. मोपा विमानतळार आशिल्लो ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर सेक्युरिटी क्लियरन्स मेळूंक नाशिल्ल्यान 2 म्हयने बंद उरलो. टॅक्सी चलयतल्यांनी इन्स्टॉलमेंटार घेतिल्ल्यो गाडयो कांय दिसांनी बँक वोडून व्हरतली म्हूण टॅक्सीवाले मिडिया मुखार. हे अडचणींत सरकारान फावो ते उपाय काडचे म्हूण ब्लू कॅब टॅक्सीवाल्यांची मागणी. आयज जवळ जवळ 2 महिने जाल्ले आमचे सगळे भुरगे बेकार आहा. तेंचो सोर्स ऑफ इन्कम जो आहा तो ओन्ली ब्लू कॅपूच आहा आनी खंय तेंचे कितें गाडयो चलना भायर. आयज जे तुमकां खबर आसतली बँक आमचे जे गाडयो आहा ते न्यू आहा. ऑलमोस्ट आमकां 2 वर्सां सुमार जाय दिल्ली आहा आनी बँकेंतल्यान आयज सद्या आमच्या भुरग्यांक जे आहा पळय गाडयो चलयता तांकां लेटरां येवपाक स्टार्ट जाल्ली आहा. आतां 3ऱ्या म्हयन्यान आमची गाडी आहा पळय ब्लू कॅपाची ही वचपाच्या मार्गार. तेका लागून आमी एक सरकाराक एक टायम पिरियड दिता की जाता तितलो बेगींतल्या बेगीन जो आमचो हो इश्यू आहा पळय तो रिजॉल्व करचो. कित्याक लागून की जर आमची गाडीच उरोंक ना जाल्यार तो फाल्यां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा अंडर आमकां कावंटर दिवन कितें फायदो तेचो. ते सरकारान आपलो मनीस घालपाचो आनी आमकां फाल्यांच्या दिसा भितून तो चालू करून दिवपाचो, नाल्यार फुडले प्रोसेस कितें आहा ते करपाक आमी चालू करतले. प्रुडंटा खातीर मकबूळ मार्गिमणी. फोंड्या पालिकेन 21 मायाक मोडिल्ल्या शॉपाच्या शॉपवाल्यांनी फाटलीं 27 वर्सां पालिकेक कसलोच टॅक्स भरूंक नाशिल्लो. नगराध्यक्ष आनंद नायक सांगता. कांय जाण खंय शॉपां हेरांक लिजाक दिवन म्हयन्याक 25,000 भाडें घेताले.
रस्तो रुंदीकरणाक शॉपाची आडखळ जाताली. हायकोर्टाची ऑर्डर उपरांत पालिकेची एक्शन. फोंड्या पालिकेन 31 मायाक 8 शॉपां मोडिल्ली. आमी टॅक्स भरता आमच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न म्हूण तेन्ना शॉपकार उलयताले. माझे 4-5 भुरगे बी कामाक ना कोण. पळया माझी परिस्थिती आनी कितें जालें तें. हांव कशें पोट भरूं आतां. तुका मोडटले बी म्हणून कितें नोटीस बीन दिल्ली? काय ना डायरेक्ट आयले मोडपाक. आनी दिल्लीच्या हायकोर्टाच्यान पण जिंकलेली आमी केस दिल्लीच्यान तेन्ना आनी 20 वर्सांनी आतां येयल्या परत. लिजार दिल्ली तुमकां हे? लिजार ना, आमच्या स्वताची दुकानां भाड्याक दिल्ली. भाडे घेता टॅक्साचे फक्त आनी कांय ना. टॅक्स भरताले तुमी? हय. हाचेर आतां पालिकेच्या नगराध्यक्षान स्पश्टीकरण दिलां. 1998 उपरांत शॉपवाल्यांनी केन्नाच टॅक्स भरलो ना म्हूण ताचो दावो. हायकोर्टाच्या अर्दी प्रमाण खंय पालिकेन कारवाय केल्या रस्तो रुंदीकरणाक लागून शॉपां मोडली. म्हाज्या रेकॉर्डा प्रमाणे 1998 फ्रॉम 1998 ह्या 8 दुकानाचो ह्या म्युन्सिपाल्टीन ताणी 1 रुपया भरलेलो ना. 1998 ते आज 2025 चलता. म्युन्सिपाल्टीची शॉप आतां म्युन्सिपाल्टी ते म्हणटा न्ही पयशे भरले म्हणटा ताणें दाखोवचें. आजून पर्यंत ताणें 1 रुपया भरलेलो ना. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ती 8वीत जी दुकानां आसा, आनंद नायक म्हणटा तो तेगेलें एकूच ते ट्रेड लायसन्स थंय आशिल्लें, आनंद नायक म्हणटागेलें. आनी तो ते ऑनलायन पे करतालो. तो आमकां म्युन्सिपाल्टी येवन हें करनाशिल्लो. हांगा रिन्युवल ताका कशें मेळटलें? तर टॅक्सूच आमकां म्युन्सिपाल्टी कोण भरीत नाशिल्ले जाल्यार एक 8 दुकानां दिनाशिल्ले. आनी ती दुकानां एक 20 ते 25,000 रुपया म्हाका दिसता ते दुकानां ते कोणा भाड्या दिली तांणी. ही सबलीज केल्ली जणू काय तुकान तेंची हेजी कशी म्हणजे स्वताची दुकानां हेणी आतां ती भाड्या दिल्ली अशी. कित्याक थंय एक कपड्यावालो आशिल्लो, वेगळे वेगळे डिफरंट कॅटेगरीज कोण कितें विकतालो थंय. तेन्ना तेंचे वाटे वचनाशिल्ले मुद्दम. पोर्तुगीज टायमार लीज एग्रीमेंट लिजार दिल्ली अशें म्हणटा शॉपा ती. हांव तुका सांगता ना रोड बायडिंगा जालो तो न्ही. हायकोर्टाची ऑर्डर आहा ताका की थंय सारकें हें जातालें न्ही कळ्ळें तुका ट्राफीक कंजेशन. आनी कोर्टान आमकां दोनदा येयले. इवन आमकां DMAन सांगलें, DMAच्यान म्हाका लेटर येयलें. आमकां दोन ना 3 आमकां DMAच्यान लेटर येयलें. तो सगळे डेमोलिश करतले म्हणटा. रोड सायड जे हायकोर्टान डायरेक्शन पळय कितें दिलां तें आमकां फॉलो करूंकच जाय. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पावसान नेट धरला. आतां गोंयांत मान्सून टुरिझमाकूय नेट. उमेदी तरणाटे गजगजेचेर ट्रॅकिंगाक चल्ले. राना खात्याच्या वाठारांनी गजगजे टुरिस्टांक उक्ते. राना महामंडळाची अध्यक्ष आमदार देवियार राणे सांगता. सेफ्टीचे नदरेन राना खात्यान स्टाफ आनी लायफगार्ड खंय नदर दवरूंक आसतले. गार्डांची वेवस्था केल्या. सावथ गोवा कलेक्टर आसा तांच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडलें आनी तितून मेन्शन आशिल्लें की फुडल्या 60 दिसांक जे वॉटरफॉल आसा जावं न्हंयो ज्यो चिऱ्याखणी आसा तशीच जी तळ्यो आसा थंयसर लोकांक वचपाक मेळचें ना म्हणून नोटिफिकेशन काडलें. आनी काल गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा तांची जी चेअरमॅन आसा दिव्या राणे हांणी एक नोटीस काडली. ह्या नोटिसीन तांच्यांनी मेन्शन केला की जी कलेक्टराची जी ऑर्डर आयली तितून लोक कन्फ्यूज जायनाकात जाल्यार जे फॉरेस्ट ज्युरिडिक्शनान जे वॉटरफॉल पडटात ते लोकां खातीर उक्ते आसतले आनी थंयसर जाय तशी जी जतनाय घेवपाक जाय जे लायफ गार्ड जावं जे फॉरेस्ट गार्ड थंय आसतले. लोकांक जी लायफ जॅकेट्स आसतली ती थंय आसतली. तशेंच जेन्ना वॉटरफॉलाक वता तेन्ना फॉरेस्ट गेट्स आसतली थंयसर सारकी प्रॉपर चॅकींग जातली. थंयसर लोकांक कितें जाय थंय सेफ्टी खातीर ते सगळे थंय पळयतले म्हणून काल जी नोटीस काडल्या GFDCन तितून मेन्शन आसा लोकांक. पूण एक आमी सांगनशें दिसता की जरी अशें असलें तरी स्वताची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. जेन्ना वॉटरफॉलाचेर वता तेन्ना स्वताची काळजी कशी घेवप ही आपूण चिंतप आनी दुसऱ्याच्या भरोश्यार रावप. पूण स्वताची जर काळजी स्वतान घेत जाल्यार म्हाका दिसता अशे जे इन्सिडंट्स आमकां दर पावसान आयकूंक येता की वॉटरफॉलाचेर कोण बुडलो जावं कितें एक्सिडंट जालो इन्सिडंट जालो ते आयकूंक येवचे ना जेन्ना आमी स्वताची काळजी स्वता घेतले. कोरगांव हिट अँड रन केसीत मुखून पळपी जॉकी फर्नांडीस पेडण्यां पुलिसांनी धरलो. तोय खंय कोरगांवचोच. अपघातांत चंद्रशेखर शेटये म्हणटा तो आगताक गेल्लो. वॉकिंग गँग गेल्ले कडेन खंय मुखून फुज्जो. मंगळारा लोकांनी पुलीस स्टेशनार जमाव करूं उपरांत पुलिसांनी एक्शन. लोक खर एक्शन मागता. संडे एक सकाळी इन्सिडंट जाल्या. इन्सिडंटान हिट अँड रन केस जाल्ल्या. ह्या हिट अँड रन केसान
चंद्रशेखर शेटये हे जो पेटीच्या वाडा कोरगांव हांगातले रेसिडेंट आसा ते खंय तरी वॉकिंगाक सकाळी गेल्ले आनी घरा वता आसतना तांचेर कोणी तरी गाडी डॅश केल्या आनी 6 वरान अशें डिक्लेअर करपाक आयलें की तो डेथ म्हणून. पण हाय त्याच्या पयलीं अश्यो जायते गोश्टी आसताले की ना तो आपणच पडलो आनी एटॅक येयलो आनी ताका हे जालें म्हणून. पण ज्या वेळार पोस्टमॉर्टम केले तेन्ना कशें कळून येयलें की तेजेर खरोखरच डॅश मारली आनी तेज्या ब्रेनाक हॅमरेज फुटली आनी थंय रस्तो कोण तरी थंय करतालो आनी तेणी करपा तशीच दाळी आनी त्या करपाचेर पडून ताका डॅमेज जावन तो एक्सपायर जाल्लो आसा. तेजेर ही मर्डर म्हणून केस रजिस्टर करपाची आनी ह्या मनशाक जास्तीत जास्त सजा दिवपाची की फ्रेंडानीच म्हणून आणि त्याचे चेक करून आमकां कळ्ळें की त्या गाडीचे पोल्युशनय ना आणि त्याची इन्शुरन्स गाडीचे ना. तशेंच तेचे म्हाज्या भावाची भुरगीं दोन चेडवां आहात आनी बायल आहात त्यांची खर परिस्थिती खूपच कमी आहा आनी म्हणजे तांकां सपोर्ट आतां ह्यो म्हाजो भावच तांकां मातसो करता आनी ती भुरगीं मातशी करता पण तांची परिस्थिती खूप कमी आहा. तरी ह्या एसून दोग कोण फ्रेंडांनी आहा तेणी न्हू आपली त्या फॅमिलीक कांयतरी हे करून ताका सपोर्ट करपाचो कन्सर्न करून ताका सपोर्ट करपाचो. परिस्थिती तेंची आसा ती वायट आनी हालाकीची आसा कारण तेंचो थोडेसो तरी कितें तरी बापूय म्हणून तेचे दोगांय चेडवां आसात आनी ती आवय त्या भुरग्यांक वयर काडपाक खूब प्रॉब्लम जाता. कडक कारवाई करची अशें तांच्या फॅमिलीन आयज पुलीस स्टेशनार येवन उलोवप केलेले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. किर्लपाल दाभाळ एका फार्म हाऊसात चेंजिंग रूमात जंगलांतल्यान अल्पवयीन चलयेक पळोवपी सचिन कुमाराचेर FIR. चलयेचे आवयन कुडचडे पुलिसे कडेन कागाळ केल्या. दुबावीत खंय उत्तर प्रदेशांतलो ताका पुलिसांनी धरला. चौकशी चल्ल्या. वास्कोच्या एका बायलेन कुडचडे पुलीस स्टेशनान एक कंप्लेंट रजिस्टर केल्या. कंप्लेंट म्हटल्यार अशी आहा की ती वास्कोची फॅमिली आहा ती एक प्रायवेट फार्मान जे डे आउट करपाक गेल्ली थंय किल्लेपाल दाबाळ हांगा ती प्रायवेट फार्मान गेल्ली डे आउट करपाक. तेन्नाच तिने कंप्लेनीन अशें बरयल्लें आहा की तेजे मायनर चली खंय तरी चेंजींग रूमान कपडे चेंज करताले आनी थंयच्यान थंयसरलो स्टाफ जो सचिन कुमार आहा तो व्हेंटिलेटरांतल्यान त्या चेडवाक पळयतालो म्हणून अशी कंप्लेंट रजिस्टर केल्या. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण जेन्ना पळयतालो चेडवाक तेन्ना थंयसरल्या त्या फॅमिलीन ताका धरून कुडचडे पुलीस स्टेशनान आतां तेंच्या ताब्यान दिल्लो आहा. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण जो सचिन कुमार आहा तो मूळ उत्तर प्रदेशाचो आनी कुडचड्या पुलीस स्टेशनान आतां ताका अरेस्ट म्हणून दाखयल्लो आहा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती कुडचड्या पुलीस करता. बुलेटिन इतल्यारच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.